आम्ही आता पारोडा त्या सारखे पारोडा पंचायती कडल्यान जे उदक भरला ते पर्वत जो रोड आसा थंय पर्यंत आसा आनी हांगा कंप्लिटली ट्रॅफिक बंद आसा। केप्यां ते कुडचड्यार वचपाचें हांगा पुलीस बंदोबस्त दवरले आसा आनी ते डायवर्ट करतात। तशेंच जो हवेलीचो ब्रीज आसा थंय तेजे पुला वयल्यान उदक बी उदक वयल्यान वयता पुला वयल्यान। म्हणटरी जो पावस पडलेलो 2 दिसां कंटिन्युअसली तेजी हो इफेक्ट। आनी काल राती अरावंड 8:30-9 सुमारे उदक वयर सरलेलें ते तशेंच आसा। तुमी हांगची न्हू? हें अशें हें आसा पळय कितलीं वर्सां जाली आतां? आमी जावचे पयलीं साकून वार भरता जावचे पयलीं म्हणजे आतां म्हाका 70 वर्सां जालीं। म्हणल्यार हेका आनी काय कितें उपाय आसा? हांगा उपाय म्हळ्यार ते सायडीच्यान रस्तो केल्यार नाल्यार हांगा वयर काडल्यार इतलें। हय हांगची परस थंय टेम मुखार चड भरता उदक। आतां हांगा तर दिनभर जालें जायत न्ही थंय इतलें हड्डेभर जाता। आतां हांगच्यान खंय पर्यंत आसा ते पर्वत पर्यंत रोड आसा? पर्वता रोड ना तेजे आयल्यान तें बाजार सुद्दां थंयच्यान चड जावं कमी आसता। आतां मदीं मातशें तुका हें दिसता पळय थंय उदक ना पळय तितलो लोक वता तेजे मुखार मागीर उदक डीप आसा। हय डीप। आनी अशी बुट्टी येता पळय अशी चड दीस अशी कितले दीस उरला उदक भरोन? 1983 तुका 8 दीस उरलो वर सारकें भरोन पॅक जाल्लें। म्हणल्यार 8 दीस म्हणल्यार गाडी बी वचनाल्यो तेन्ना मोठो हुंवार येयल्लो। हे आतां काल भरलो काल राती भरलें न्हू? हे राती भरलो। कितल्या सुमार भरलें? हे 7:30 कमी जाल्लें न्ही 11 नंतर 10-11 म्हणल्यार तें बुडलें आनी तेजे नंतर आतां अशें अशें तुमी पळयतात। तुमी खंयचे? हांगचे पाड्डे हांगचे येता। आनी ते पूल आसा पळय पुला ते मुखार कार्याळी पर्यंत बुडटा न्हू तें? हय कार्याळी बुडटा। आतां काल कार्याळी पर्यंत बुडलेलें? हय बुडलेलें थंय हे ना टायल्स ना ते सकयल बुडटा थंय टायल्सा सकयल दिसात सगळें बुडटा रस्त्यार येता उदक इतलें मारता। हें उदक येता ते कुशावती नदीचें? हय हय हय। तुमी पळयतात जे लोकल्स आसा तेणी सांगलें हांगा 83 म्हणलें न्हू? 83 येयलो तो मोठो येयलो हुंवार। ते 8 दीस उदक कंटिन्युअसली हें आसा आनी ते प्रमाणे हेजे बद्दल हेजे कितें आतां जें भरता उदक फाटल्यान कितले गव्हर्मेंट जाले गेले तेणी कितें हालचाली केल्या? पळयता करता म्हणटा कोणें कांय केलेंच ना। तेणे पर्येकारान सांगलें ते पुलाव तुका हायट दितली वयर काडटा हें करता काय ना कोण कांय करना।